नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. फाल्यां गोंयचे मुक्तीक 62 वर्सां पुराय जातात आनी ह्या वेळार आमी इंट्रोस्पेक्ट करीत आसात. म्हणजे आमचे नदरेन आमी जशें गोंय चिंतिल्लें तशें गोंय कितलें आसा आनी आमकां फुडाराचें गोंय आमचे नदरेन कितें दिसता आनी ही चर्चा करपाक आमी अशें येवजलें की 3 वेगवेगळे जनरेशनाचे लोक घेवचे आनी तांच्या मनांतलें गोंय तुमचे मुखार येवचें. हांव तुमची जे मानेस्त हांगा आयल्या तांचे कडेन वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात अरुण बाबा नायक. अरुण बाबा नायक हे आज 72 वर्सांचे आसात. गोंय मुक्त जालें तेन्ना ते 10 वर्सांचे आशिल्ले आनी तांणी पळयल्लें आपल्या दोळ्या मुखार म्हापशा सिटींतल्यान कशे रणगाडे गोंयान भितर सरतात. आमचे मदीं आसात फ्रँकी ग्रासीस. फ्रँकी बाब गोमंतक टायम्साचे मुखेली. फ्रँकी बाब एक पत्रकार. फ्रँकी बाब इतलीं वर्सां पत्रकारिता करतात आनी फ्रँकीच्या मनान गोंय म्हळ्यार कितें, फुडाराचें गोंय म्हळ्यार कितें ह्या विशीं कांय निश्चित अशे आराखडे आसात. आमचे मदीं आसात यश कंटक. यश कंटक हो तरूण भुरगो 21 वर्सांचो मरे तूं? 23 वर्सांचो. म्हणजे गोंय मुक्त जालें तेन्ना तूं जावं ना. तूं 2000 वर्साचे नंतर जाल्लें जी पळय नवें जनरेशन आसा तातूंत तूं आसा. तर तुजें मनांतलें गोंय आमकां जाणून घेवपाचें आसा. तर हांव सगळ्यान पयलीं वतां अरुण बाबा नायक. अरुण बाबा नायक एक वेवसायीक, स्वता गोंयच्या उबारणेन तांचो हात आसा अशें आमी मानतात. अरुण बाब नायक हे वेगवेगळ्या विशयाचेर पोटतिडकीन आपली मतां व्यक्त करतात. अरुण बाब नायक, गोंय मुक्त जालें तेन्ना तूं 10 वर्सांचो आशिल्लो. तुज्या मुखार गोंय घडलें आनी हें गोंय घडटना तुजोय योगदान आशिल्लें. आज जेन्ना फाटल्यान वळून पळयता तेन्ना तुका दिशिल्लें तशें गोंय घडलां? राजू बाब, तुवें म्हाका आपोवन तुजे खातीर हांव धन्यवाद मानता. हांव जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें, खरें गोंय स्वतंत्र जालें म्हापशां 18 तारखेक. तेन्ना पयलोच रणगाडो हांवें पळयलो आमच्या दारांच्यान वतना आनी जय हिंद म्हणलें. ताचे पयलीं जय हिंद म्हणूंक मेळनाशिल्लें ओपनली. जय हिंद म्हणलें तेन्ना म्हाका दिसलें खरेंच स्वतंत्र जालें. आनी ते 7-8 दीस वर म्हयनोभर 2 म्हयने फक्त हातूनच गेले सेलेब्रेशन. मागीर हळू हळू आमी विचार करूं लागले कितें फरक पडला. की फरक पडला म्हणजे तेन्ना डिक्टेटरशीप आशिल्ली. सालादार वॉज इन कमांड इन पोर्तुगाल आनी हांगा हें आशिल्लें डेमोक्रेसी. नेहरू वॉज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दुसरें परकीय सत्ता आशिल्ली. पोर्तुगीज हांगा ते न्हयत न्हय. पोर्तुगीजांनी काबीज केल्ले 450 वर्सां नंतर गोंय स्वतंत्र जालें. म्हणून त्या बाबतींत मागीर सगळ्यो चेंजीस जावं लागल्यो. तश्यो म्हाका अश्यो व्हडल्यो चेंजीस दिवंक ना, पूण उत्साह आशिल्लो सगळ्यांक. एवरीबडी वॉज हॅविंग एन्थुजियाझम. तो पयलो उत्साह आशिल्लो. येस, उत्साह. आज तुमकां कितें दिसता तो आज? आतां जर फाटल्यान पळयत, उत्साह जरी तसोच आसा तरी बऱ्योचश्यो गोश्टी आमी डिजपॉयंट जाले. कारण आमच्यो अपेक्षाय चड आशिल्ल्यो. आमकां दिशिल्लें कितें एका दिसान सगळें बदलतलें आनी तशें नासता न्हय. पूण खूब चेंजीस जाल्यो. आतां हांव जर त्यो चेंजीस सांगतलो जाल्यार देर आर 3 or 4 मेजर स्टेप्स हातून. एकदम कितें गोंय 1961 आतां 2023 पावूंक ना. पयलें म्हणजे हांगा इलेक्शनां जालीं 1963. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरच्या पार्टीन कितें सांगलें, आमी गोंय महाराष्ट्रान घालूया. येस, हांव पॉलिटिक्साचेर येता. ताजे पयलीं हांव फ्रँकी कडेन वता. फ्रँकी, यू वेर बॉर्न आफ्टर द लिबरेशन. 8 years after liberation. येस, म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की जें पळय सपन पळयल्लें न्ही तुवें, किंवा तुजे वेळाचे ते पिळगेन, किंवा तुज्या एकूण त्या समाजान तें फुलफील जालें. आज हिंदू, क्रिस्तांव, गोंयचे वेगवेगळे घटक हे एक बरोबर फुडें वतात, ते आडखळटात. कितें, वॉट इज युअर रिफ्लेक्शन? Thank you very much for inviting me today and allowing me to talk. You asked me a question. You are also an editor. You must be also knowing what is actually happening around. आणि तुम्ही वाचता आसतले न्यूजपेपरान कितें चल्लां. You know, I think I am from that generation of that. Yash, I don't know. Yash was born in 2000. I was born in 69. And I am of that generation which has seen Goa going from bad to worse. And, you know, we were always promised of good days, you know, but I don't see those days anymore. There is so much of, I find there's so much of churning that's happening, and that's something not really right, you know, because आता तरी तुम्ही पळयलें आमी 20 वर्सां फाटीं, from 20 years to now, a lot has changed. And when you talk to me about, at least in Goa, we have
maintain that communal harmony which is still there, but it's slowly I feel, according to me, there is an undercurrent, there is some place, something is not right. नाईस. हांव यश कंटक, हांव तुजे कडेन येता. तुजी पिळगी, तुजी जी पळय संबंद फ्रेंड्स किंवा तुजी संबंद, तुजो वेळावयलो पळय तुजो जो पळय हें आशिल्लें जनरेशन पळय जें आसा, हें आज कितें चिंतता? तुमकां गोंया बद्दल आपुलकी दिसता? गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ कितलेशा वर्सांनी, 63 वर्सांनी तुमी कळ्ळें तुमकां, आज तुमी हें सगळें पळयतात फाटल्यान वळून, तुमकां कितें दिसता? तर हांव 2000 जल्माक आयलो. तर 2000 सालान तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता जवळ जवळ 39 वर्सां जाल्लीं स्वातंत्र्य मेळून गोंयाक. तर ह्या 39 वर्साच्या डिफरन्सान आमकां खबर नाशिल्लें की एक्झॅक्टली स्वातंत्र्य म्हणजे कितें. आमच्या पिळगेक अजून पर्यंत स्वातंत्र्य ह्या शब्दाचो अर्थ आमी फक्त आयकला. एक तर आमी हिस्ट्रीच्या बुकान वाचलो आसतलो, नाजाल्यार आमी खंय तरी बुकार वाचिल्लो स्वातंत्र्य आमी आज खंय तरी पळयला, पण प्रत्यक्ष आमच्या दोळ्यान आमी स्वातंत्र्य हो केन्नाच पळयलो ना. तर कॉलोनियल रूल अशें म्हणटाले आमकां खूब पयलीं, पण कॉलोनियल रूल म्हाका हें तुजे कडेन समजून घेवपाक जाय तें न्ही. गोंय मुक्त जालें, तो चॅप्टर क्लोज. हय. तुज्या समाज, तुजो पळय जो जनरेशन आसा तो आज गोंया कडेन खंयचे नदरेन पळयता? तुका गोंया बद्दल मोग आसा? तूं गोंयान रावन दिसता? गोंयान तुका ऑपॉर्च्युनिटी आसात? तुजे फ्रेंड्स कितें उलयतात? आमकां तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गोंयान आज जें गोंय आमी पळयतात तें गोंय आमकां खुशालकाय दिसता. आमकां अशें ना की बाबा गोंयान कितें कमी आसा अशें आमकां खंयच दिसूना. कारण 2000च्या नंतर जी भुरगीं जल्माक आयलीं, म्हणजे हांव 2000, म्हज्या पयलींच्या भुरग्यांचें म्हाका खबर ना, पण म्हज्या नंतरची जी पिढी जल्माक आयल्यो, तर तांच्या बद्दल आमी अशें चिंततात की अरे गोंयान आमकां सगळें बऱ्या भशेन जाय तें मेळटा, खंयच आमकां कमीपण अशें दिसूना. पण पयलींच्या लोकांनी खूब स्ट्रगल, म्हणजे म्हज्या पप्पान किंवा आज्यान जेन्ना ते म्हाका सांगताले की पयलीं आमकां खूब त्रास जाले, आमकां घरान रावपाक सुद्दां भंय दिसतालो, पण असो भंय हो आमकां आज खंयच दिसूना की आज आमी घरान सुखान रावतात. सगळें बरोबर आहा. तुमी, हांव अशें म्हणटा की तुमकां सगळीं सुखां मेळ्ळीं, पूण ह्या सुखांतल्यान तुका बरें दीस दिसता, तुका नोकऱ्यो मेळटल्यो दिसता, तुका वेवसाय करन दिसता, ते तुका ऑपॉर्च्युनिटी आसा? नोकरेच्या बद्दल आमी विचार केलो जाल्यार आमी जो कॉलोनियल रूल आसा, जो पोर्चुगीजांनी दवरिल्लो, तो आजूय आमी तशेंच, म्हणजे खंय तरी आज युवा पिढी जेन्ना पास आवट जाता तेन्ना पयली इच्छा आमची आसता की गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो काय आपल्याक. पण गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो काय ना हें आमकां खबर ना, कारण गव्हर्मेंट जॉब हे कमीच आसता, पण आमच्या कडेन युवा संख्या ही खूब आसा. तर अशें दिसता की जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हणलां की आत्मनिर्भर भारत, तर ह्या विचाराचेर जर आमी आज प्रत्येक युवा आपले स्वताचो धंदो जर सुरू करता किंवा स्वताचो स्टार्टअप सुरू करता जाल्यार हो कॉलोनियल रूल खंय तरी प्रेस जावपाचो चान्सीस आसा. युवा पिढी थोडीशी गोंधळिल्ली दिसता. अरुण बाब, तुवें स्वता कितें चिंतिल्लें? गोंय 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 न्ही, हांव तुजे पिळगे बद्दल उलयतां. तुजे पिळगेन गोंय निर्माण करपा खातीर खूब प्रयत्न केले. तुमी शिकले, गोंयान ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली, तुमी भायर गेले, तुमी शिकून परते आयले. सो तें जें कितें गोंय घडपाचें आशिल्लें तुमचें. हांव जेन्ना केमिकल इंजिनियर जावन मुंबयच्यान आयलो, हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज नाशिल्ल्यो तेन्ना. 1973ची खबर, कांयच ऑपॉर्च्युनिटीज नाशिल्ल्यो. जुवारी चालू जाल्ली, पूण थंय जॉब मेळना. मागीर कितें जालें, हांव मुंबय थोडी कामां केली, इतल्यान म्हाका जुवारींच्यान कॉल आयलो. हांव धांवत आयलो. आतां हांव येवजीत, हांव कित्याक आयलो जुवारींतल्यान? मुंबय आशिल्लो जाल्यार ही कंपनी ना जाल्यार दुसरी कंपनी, दुसरी ना जाल्यार तिसरी. पूण म्हाका एक गोंयच्या बद्दल एक कितें तरी भितरल्यान प्रेम आशिल्लें. हांव तें प्रेम बीम तशें म्हणूंक शकना, म्हणजे हांव कितें कवी आनी हें न्हय, पूण देर वॉज समथींग. आज सुद्दां खंयचीय गोंयचे, आजूच हांवें वाचलें गोंयान कितें तरी ट्विटराचेर कोणें वायट गोश्टी बरयल्या गोंया बद्दल, म्हाका इतली तिडक मारली. मागीर हांवें विचारलें अशें गोंया बद्दल म्हाका कोणें कितें म्हणलें, म्हाका तिडक कशी मारूंक जाय, पूण म्हाका मारता. जशें म्हज्या आवय बापायक कोणें कितें म्हणलें किंवा फॅमिलीक कोण, तशें म्हाका गोंयच्या कितें कोणें ती हें चलयतना, मोटरसायकल चलयतना आनीक कितें केलें आनी कितें पाड पडले लोक हांगा कित्याक येता अशें म्हाका दिसता. इतलें म्हजें हें आसा. कित्याक आय हॅव सीन गोवा थ्रू डिफरंट फेजीस. पयलीं म्हणजे कॉलोनियल रूल, तेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो. मागीर जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना आमच्यो अपेक्षा वाडल्यो. मागीर महाराष्ट्रान घालपाचो हें जालो, तो पडलो पळय, तेन्ना हांव भयंकर हॅपी जालो. नॉट आय हॅव नथींग अगेन्स्ट महाराष्ट्रा, आमचो न्हय. मागीर ओपिनियन पोल जालो, तोय तातूंत पडलो. आनी मागीर दिसलें आतां आमकां जाय तशें जातलें. आनी मागीर वी बिकेम ए स्टेट इन 1986. स्टेट जातकूच तर आमकां दिशिल्लें आमी स्वर्गाक हात तेकयले, पूण तें जालें ना.
ताका आतां कारणां कितें आनी कितें आतां आमीच जबाबदार. ताजे पयलीं कितें आशिल्लें, युनियन टेरिटरी आसतना वी कूड ऑलवेज ब्लेम द सेंटर. सेंटर आमकां पयशे दिना, सेंटर आमच्यो स्किमी हें करिना. I want to say Yeah, something yeah. what Arun Bab said. What you said is correct. Our expectations, तुमची एक्सपेक्टेशन्स खूब हाय आशिल्ली. हांव नको, तुमी म्हाज्या पयलीं जाल्या गोंयांत. तर पण आतां दॅट दोज एक्सपेक्टेशन्स आय डोंट थिंक, बिकॉज समवेअर देर इज लॅकिंग, बिकॉज फ्रॉम वॉट वी सी नॉयज पोल्युशन, we see garbage all over the place, we see hill cuttings going on, we see low-lying fields being filled. I think म्हाका somewhere फ्रँकली there is... म्हाका तुजे कडल्यान एक फ्रँकली एक ओपिनियन जाय तें अशें की तुका गोंय आसा तशें दवरिल्लें जाय काय तुका गोंय चेंज जालें जाय. आसा तशें म्हणटा तेन्ना हांव अशें म्हणटा की तूं म्हणटा तशें गोंयचे हिल्स कट जावपाक जायना, रिवर आसा तशें उरपाक. हें जें पळय कितें गोंयची सिनीक ब्युटी एका अर्दान, दुसऱ्या अर्दान गोंयचें पर्यावरण एनवायरमेंट, Yeah. हें तशेंच दवरून गोंय सांबाळपाक जाय. ह्याची संदर्भात तुजी कल्पना? राजूबाब, अजून आय डू अ लॉट ऑफ ट्रॅकिंग इन द जंगल. हांव हिंटरलँड्सान वयता, आय डू अ लॉट ऑफ ट्रॅकिंग इन द मादई, and I travel a lot to this hinterland places where I still see a Goa which I used to see when I used to come from Bombay to Goa when I was 18 years old. आणि ताच्या पयलींनी आमी बिचीर वयताले ल्हान आसतना, 13 वर्साचो आसतना, and that time the hippie culture was still there. करेक्ट. And I think we should thank the hippies because they took Goa to the world, and that's why we have tourism. So तुम्ही जे सांगलात ते म्हाका आतां ते दिसना, because I see a lot of Goa is being urbanized. Slowly, gradually we are being urbanized, and because of this urbanization we are losing our cultural roots. But if you go interiors, that culture is still there. खरें म्हणल्यार it is still there. यश, म्हाका सांग, गोंय म्हळ्यार कितें तुजे नदरेन? गोंय म्हणजे आतां जी गोंयची संस्कृताय आसा किंवा हे सगळे आमी जे पळयतात, संस्कृताय म्हळ्यार कितें? गोंयची संस्कृताय म्हणजे जे आमी आज सण पळयतात, हे हांव भायर मुंबय गेलो किंवा हांगा हे सण खूब कमी आसा. खंय सगळे आमचे सण मुंबय चवथी करतात, दिवाळी करतात, ते क्रिसमसी करतात. ना, पण आमचे पारंपारीक जे सण आसा, म्हणजे हांव सुद्दां जशें तांणी म्हणलें की गांवांत जे सण जातात, म्हणजे हांव एक दीस मळकर्ण्या गेल्लो, थंय शेणी उजो हो प्रकार पळयलो हांवें. तर हो शेणी उजो हो प्रकार हांवें आनी खंयच पळोवना, की उज्यान जी होळी खेळटात हो प्रकार आनी खंयच नाशिल्लो. तर हे नवीन जे आमचे हे आसा, गड्यांची जात्रा आसूं, गोंय जेन्ना बदलतलें तेन्ना कांय गजाली बदलतल्योच. हय, आमच्यो न्हंयो ना जातल्यो, आमचे कोयर व्हरून न्हंयान उडयतले, आमचे दर्यान इबार जातलो. दर्यावेळे पयलीं नितळ आशिल्ले, आज थंय शॅक्स उबे जाल्यात, आनी थंय जे ट्युरिस्ट येतात तांचे खातीर दर्यावेळ जाल्यात. सामान्य मनशाक थंय वचपाक आज भाणसुकी ना. सो असलें गोंय तुका फुडाराक घडटलें. ताजे खातीर तुजी पिळगी कितें करूं सोदता ती तुका आतां तशेंच जाल्लें जाय काय तुका दर्यावेळ पयलीं भशेन 20 वर्सां आशिल्ली तशें जाल्लें जाय? बदल हो पळोवपाक गेलो जाल्यार सगळ्यांकूच जाय. तर युवा पिळगी म्हणून जर तुमी आमकां विचारलें जाल्यार आज युथांचो रोल कितलो आसा. आमी पळयतले जाल्यार एक्टीव गव्हर्नन्सान जर युवा म्हणून जर आमी पळयलें, आज गोंयचीच स्थिती पळोवया की गोंयान विधानसभेन 40 आमदारां पैकी कितले जाण युवा आज रिप्रेझेंट करता, हो म्हजो एक मुद्दो आसा. कारण ह्या मुद्द्यान आमी पळयलें जाल्यार युवा म्हणून जर आज आमची यूथ एम्पावरमेंट किंवा यूथ जर आमी फुडें काडटाले, ताजे फुडले तुका हांव प्रश्न विचारता मरे. आमी जेन्ना कॉलेजीन शिकताले, आमी कॉलेजीन 50 दीस, बाकी 50 दीस रस्त्यार आंदोलन करताले. तुमची पिळगी म्हाका एकयले रस्त्यार आंदोलन करतना दिसता पडना. तुमकां सगळें आयतें मेळटा, तुमकां आमी दिल्ले 51% कन्सेशनाचेर तुमी आहात. तुमकां आमी जे पळय वेगळे जे कितें झगडून पळय घेतिल्ले ते तुमकां फायदे मेळ्ळ्यात. फाटल्या 20 वर्सांत गोंयान स्टुडंट मुवमेंटान एक कित्याक ना, आनी तुमकां फक्त युवा आमदार जाय हे कशें ना. पण आंदोलनाचो जर तुमी प्रश्न काडटा जाल्यार आंदोलनां ही आमी केल्या, खंय केल्या? बऱ्यापैकी केल्या. सांग पळय. आमी आज जर सोशल मिडियाचेर पळयता जाल्यार एबीवीपी ही कंपेरेटिवली एक्टीव आसा तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार. फाटीं झेवियराचें आंदोलन केलें, तर झेवियराच्या आंदोलनान एबीवीपीचो हो प्रमुख रोल आशिल्लो. इतलीं वर्सां जेन्ना इलेक्शन जायना आशिल्लें, तर आज हें इलेक्शन जावन थंय एक आमचो GS म्हणून जालो विद्यार्थी परिशदेचो. तर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जर आमी पळयता जाल्यार आमची आंदोलनां ही चालूच आसा. गोंय घडोवपाचे नजरेन आंदोलनां जाय. गोंय घडोवपाचे नजरेन आंदोलन तुका करन दिसना की समजा पळय आतां युवा जेन्ना तूं म्हणटा की आमदार युवा जाल्लो जाय. आमदार तूं आतां एबीवीपीचो मरे, एबीवीपी म्हणटकीर भारतीय जनता पक्षा कडेन संबंदीत अशें ना. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही इंडिपेंडंट संघटना आसा. हे पळय आमी दोगी जाण पत्रकार something to say because you know
हांवें अशें पळयलां तुमी सांगला त्या भाशेन तेन्ना आयरिस रॉड्रिक्स तुमी सगळे जे स्टुडंट मुवमेंटान आशिल्ले आनी आतां कितें जालां एवरीथींग हॅज गॉन ऑन टू सोशल मिडिया सो वॉट हॅज हॅपन्ड इज एवरीथींग दॅट गोज ऑन सोशल मिडिया कॅनॉट बी समटायम्स टेकन एज द गॉस्पल ट्रूथ तितून जायते कितें आपले हे घालतात आपले इमोशन्स घालतात आपले मिन्स कितें म्हणटा ताका आपलो सेल्फीश इंट्रस्ट आसता सो दॅट कायंड ऑफ आंदोलन सोशल मिडियाचेर जाता आमी चिंततात ते इंडिपेंडंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सगळे जाणात एबीव्हीपी इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ भारतीय जनता पार्टी सगळे जाणात ना तुम्ही कितेंय म्हणत तूं कितेंय म्हण आमी हांव disagree जाणात करता. तूं डिसएग्री कर पण आमी जाणात हय अशे वेळार आमी चिंततात ते गोंय वाचोवन दवरपाचे चळवळीन स्टुडंट मुवमेंट कितलो भाग घेता लक्षात येता तुका कोयर आतां रस्त्याचेर लोकांनी उडोवचो हय. दुसरे अर्दान बरे तरेन वोटींग जावचें हय हे सगळे कारण आज तूं पळयता कशे तरेन लोक वोटींग करतात हय ह्या सगळ्या मुवमेंटान तुका दिसना की स्टुडंट मुवमेंट येवचो हय तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार आमकां वोटिंगाचो जर तुमी प्रश्न काडटा नोटा हो ऑप्शन दिला ह्या नोटाचो म्हाका तरी कांयच यूज दिसना कारण इट इज अ युजलेस एक वोटर जेन्ना नोटा हो ऑप्शन चूज करता तर नोटा हातून त्या पेक्षा न वोट केल्लें बरें आनी आमी म्हणटा की आज दोन जर कॅन्डिडेट आसा आमी म्हणटा की दोनूय कॅन्डिडेट हे बरे दोनूय हे आमकां आवडुना पण तातल्या भितरलो आमकां बरो कोण तरी चूज करचो पडटा हांवें तुजे कडेन अरुण बाब म्हाका तुजे कडेन स्पेसिफीक प्रश्न आहा तूं उदक बरें मेन्शन केलें की पयल्या इलेक्शनाक महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष सरकार आयलें पूण ताजे नंतर 1967 जे ओपिनियन पोल जालें लोकांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या धोरणाच्या विरुद्ध मतदान केलें गोंय राखलें तुमचे पिडयेक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय कारण तुमी जर नाशिल्ले तुमची पिळगी जाल्यार केन्ना गोंय आमी महाराष्ट्रान विरघळून उडोवपाचें सामकें ताज्या नंतरच्या इलेक्शनान ज्या पद्दतीन वोटींग जावपाक जाय तें जाता वोटींग जातालें पूण तरी सुद्दां मागीर तें कितें जाता कितलेंय आमी जरी म्हणलें कास्ट बेज रिलीजन बेज हें पयलीं पासून आसात आमच्या हातून कित्याक आसा हांव नकळो हांव तरी पळयत ना हो मनीस बरो जाल्यार बरो हो वायट जाल्यार वायट हाजो धर्म हें हांव पळयना हांव म्हजें सांगता हांव लोकांचें सांगिना म्हजो जाल्यार मनीस बरो तो बरो धर्म म्हणपाक तो सगळो प्रायवेट गोश्ट अशें म्हजें हें बरोबर दुसरें तुवें म्हजो एक पॉयंट काडलो तुमी दोगांनी उलयतना की गोंय हें डेवलप जावपाक की मागीर तें नदी हें जातल्यो पोल्यूट जातल्यो हें हाजेर हांव तुमकां मुद्दम एक सांगता हालीं 15-22 दिसां पयलीं हांव उत्तराखंडाक गेल्लो फिरपाक म्हणून 4 दिसूच हांव चड न्हय उत्तराखंड म्हणजे आमी धरतात की बॅकवर्ड हें म्हणून अरे बाप रे आय वॉज सरप्रायज इट इज मोर क्लिनर दॅन गोवा बरें थंय ट्युरिस्ट कितले येतात सो ट्युरिजमान हें सगळें डर्टी जावचें अशें ना आमीच एलाव केलां हें बरें तुमी म्हणटा हांव हरिद्वाराक वचून आयलो हांव ऋषिकेशाक वचून आयलो थंय गंगा आरती करून पळयल्यो थंय गेलो हांव आनी ऋषिकेशाचें उदक हांवें पिलें कोण म्हाका म्हणटा अरे तें डर्टी उदक हांव म्हणलें डर्टी उदक जाल्यार हांव मरतलों पयलीं म्हणलें लोकांक विचारलें हांवें हातून तूं हात घाल म्हणून खरेंच हां आतां तूं म्हणटालो की तूं धार्मीक जालो धार्मीक तूं म्हणटा तें खरें तूं म्हणटा तें खरें की आज भायले जे आमी घाण म्हणटाले ते क्लीन जावपाक लागले आनी ते क्लीन म्हणटाले फ्रँकी आतां आमी फाटले थोडे पळयला आतां फुडें चिंतता आसतना गोंय कशें वतलें आनी गोंय आमी फुडें खंय व्हरूंक सोदतात सी हांव अशें म्हाजें मत अशें वी आर टॉकिंग अबावट I'll just explain it to you. When Manmohan Singh opened the economy for liberalization and globalization in 90s, in the late 90s, we were saying, आमी अशें म्हणटाले की India will be a developed country. It is still part of the third world. आतां गोंयान तुमी पळोवशा आमचे आमदार आतां पळया they are very interested in projects. You know, they are more interested in project wide roads. But three bridges on Mandovi, elevated roads. Anywhere in the country, 3 bridges on one river. I think we make a record of sorts. One of the places. Maka ashe dista, our vision has to be is like we are ingrained in our culture and our roots. Whether it is a Catholic or whether it is a Hindu or a Muslim staying in Goa, आमचे जे आसा आमचे मूळ जे आसा आय थिंक झाड एक बरें उरता जेन्ना मूळ तेजें बरें घट्ट आसता आमचें मूळ जें आसा तें वीक जायत आसा आनी ह्या 10 वर्सान आमचें कितें जातलें इवन यू नो एज अ जर्नलिस्ट आय सी अ व्हेरी डार्क सायड ऑफ द पिक्चर म्हाका अशें दिसता पण अजून आमकां टायम आसा अजून आमकां
we need good leaders, because somewhere we are lacking, our leadership is lacking with the kind of rot that we are seeing that is happening. अरुण बाबा खबर असतली. म्हाका एक सांग, हांवें ताणें तेच म्हणलें की रूट घट जावपाक जाय. आनी रूट म्हळ्यार कितें, रूट आमचें गोंयकारपण. आमचें गोंयकारपण घट जातलें जाल्यार कितें करपाक? कारण आमी पळयतात 1961 वर्सा जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोंयकार सगळेच म्हणून कितले आशिल्ले, 7 लाख आशिल्ले गोंयची लोकसंख्या. ती आज जवळ जवळ 18 लाख जाल्या. 62 वर्सां नंतर कितलीशी पटीन ती वाडल्या. तातूंत भितर गोंयकार अजुनूय 7 लाखच आहात, ते कमी कमी जायतात. सो हाजो अर्थ असो की गोंयची भायल्यांक आस्पावन घेवपाची तांक उणी जायत चल्ल्या. अशे वेळार आमच्यो पॉलिसीज, आमचें आर्थीक धोरण, आमचें टुरिजम धोरण नियाळ घेवचो अशें तुका दिसना? हय, दिसता म्हाका की आज खंय तरी गोंयच्या भायले लोक आसा बऱ्यापैकी, पण तातूंत म्हाका एक सांगपाचें आसा की आमी एक म्हणटात की आयचो युवा हो फाल्यांचो नागरीक, पण अशें न म्हणटा की आयचो युवा हो आयचो नागरीक केलो जाल्यार कशें? कारण आयचो युवा फाल्यांचो नागरीक. आज तुमकां खबर आसा की जवळ आमी कशें करतलो ते युवकांनूच समजोवपाक जाय आपूण फाल्यांचो नागरीक. हय, म्हणजे हे युवाच्या हातान आसा आनी युवा हे करून दाखयतले. पण युवाक एक बऱ्यापैकी एक प्लॅटफॉर्म जाय. आज म्हाका दिसता की बऱ्यापैकी आमी तरणाटे सगळे जर एक जाले आनी आमी जर स्वताचो प्लॅटफॉर्म स्वता क्रिएट केलो जाल्यार खंय तरी गोंयचे फुडार आमच्या हातान आसा. आनी कसो तरेचो प्लॅटफॉर्म तुका जाय? आमी म्हणपाक शकता की प्रत्येक हातून जर युवांचो खंय नाल्यार खंय तरी सहभाग आसचो अशें म्हाका दिसता. ते जावं आपले हांव पॉलिटिकल हातून वचना. पॉलिटिकल हे कुशीक दवरता हांव आमच्या सोशल एक्टिविस्ट जावं किंवा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जावं म्हादयचें आंदोलन जावं किंवा ही सगळीं आंदोलनां जावं हातून आसचो आमचो, म्हणजे प्रत्येक युवाचो हातून सहभाग आसचो अशें म्हाका तरी दिसता. अरुण बाब, पॉलिटिकल सिस्टम एका अर्दान सत्तेर कोणीय येवं, काँग्रेस आशिल्ली, BJP आशिल्ली, BJP आसा, फरक कांय पडना हें आतां लोकांक कळ्ळां. सो हे जे सोशल एनवायरमेंटल मुवमेंट्स जे पळय आसात ते गोंय वाचयतलें अशें दिसता. सोशल एनवायरमेंटल मुवमेंट जावंक जाय, पूण ते एक्टिविजम मातसो कमी करूंक जाय. एक्टिविजम जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन हें आतां सद्या चलिल्लें आसा. कदाचित हांव सुद्दां एक एकदां फेसबुकार बरयतना क्रिटिसायज करता आसत, बट द इंटेन्शन्स आर व्हेरी क्लियर की बाबा हातून कितें तरी बरें निष्पन्न जावचें. हांव कितें फायदो कसलोच घेना केन्ना. पूण आतां सोशल एक्टिविजम तुमी म्हणलां, हांव मातसो तुका डेव्हिल्स एडवोकेट जावन प्रश्न करता. हांव तुमकां एकच विचारता, सरकार केन्नाय प्रोजेक्ट हाडटा आसतना, योजना तयार करता आसतना लोकांक विश्वासान सरकार बद्दलची क्रेडिबिलिटी कमी जायत गेल्या. अशा परिस्थितीन लोकांक राग येवचो जाल्यार कितें जातलें? हांवें जर तुमी आतां जर फाटलीं 5-10 वर्सां कितें कितें पळय एक्टिविस्ट म्हणून म्हणलें आनी हें जालें पळय, रेवोल्युशन कशें हें जालें पळय, ओपोजिशन, ते पळयत जाल्यार सरकारान कितें केल्लें? कोणूय आसूं तो सरकार, हांव सरकार म्हणजे तो BJP आनी वो आनी तो म्हण आपले भितरूच कितें तरी करप आनी फाल्यां हो प्रोजेक्ट. अरे लोकांक मातशें तरी सांगा न्हय कितें तरी. लोकांक सांगलें काय मागीर लोकांक दिसता आपल्याक पयलीं इम्पॉर्टन्स दिला म्हणटा, आमचो सरकार अशें पयलीं ताका दिसता. तो बेठोच मागीर ओपोज करपाक. आतां मोपा एअरपोर्टाचें येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आयलो. मोपा जेन्ना सुरू जालो तेन्ना पेडणेकारान म्हणलें आमकां मोपा जाय. आज मोपा जेन्ना कंप्लीट जालो 98%, तेन्ना लोक सामको वाजेला असंतोष व्यक्त करता, नाराजी व्यक्त करता. सो हाजो अर्थ कितें? तांकां जशें सपन आशिल्लें तसो मोपा एअरपोर्ट जालो ना. आतां कितें, आतां मोपा एअरपोर्ट जर पळयशी न्हय, हांव गेलां, हांवें 2-4दां वापरला. थंय मुद्दाम गेल्या बरोबर हांव कोंकणी उलयतां थंय कडेन. आनी कसली कोंकणी? पेडणेची कोंकणी. बरी गजाल, आमी उलयतात मुद्दाम उलयता तांचे कडेन. अरे सर तुमकां कोंकणी येता आमची. अरुण बाब, तो इशू न्ही. बारीक बारीक जॉब थंय पेडणेकारांक मेळ्ळ्यात. बारीकूच मेळ्ळ्या. हांव तें म्हणटा, पूण एकूण जे पळय थंयच्या एरियेचे डेव्हलपमेंटाचे नदरेन पेडणेचें जें पळय स्थान कितें आसपाक जाय आशिल्लें तें जायना. भायले जमनी विकत घेवपाक लागल्यात. थंयचो जो पळय कितें आउटर डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार जाता थंय स्थानिकांक से ना. हाका लागून थंय एक उचंबळें वाडलें. सांग, हें सगळें जमनी घेतात आनी हें म्हाका याद आसा बरींच वर्सां हालीं RP रिजनल प्लॅन म्हणून तयार जाले आनी त्या हातून आय वॉज पार्टिसिपेटींग बिकॉज आय वॉज इन सम कमिटी. कोणे तरी घाल्लो म्हाका बिकॉज फार्मास्युटिकल एसोसिएशनच्या आनी तेन्ना आय टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. बरें चलतालें सगळें, ती फॉर्म जाली. आतां मागीर जर पळयता RP इज नॉट बीन एडियर्ड टू. सो ती म्हाका सुद्दां दिसली, हांव बेठोच गेलो मरे थंय म्हणून आनी तकली. सो फ्रँकली गव्हर्मेंट पॉलिसीज, गव्हर्मेंट प्लॅन्स
व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हे फुडाराक आमकां गोंय खंय व्हरतलें. सी तुमी सांगला त्या भाशेन एक्टिविजम वॉट हॅज हॅपन्ड इज दी आय विल नॉट गेट इन टू दॅट. राजू बाबान म्हाका बरो क्वेश्चन विचारला. फाटी माशेलकर बाब आयल्लो आनी ताणें तो विजन डॉक्युमेंट गोंयांत त्याचो there is no sign of that vision document. Yes, absolutely. So these people, they are just sitting there, you know, it's like working, they are working is आयचे आयज फाल्याचे फाल्यां अशें जालां. Almost like तांकां तेंची पोटां भरूंक जाय. तांकां today I am telling you, no, that zero corruption is what Mr. Parrikar was talking, what the BJP is talking, it's going on. Today we know the country is run by just 4 people. It's just 4 people. Everybody knows it, but nobody talks because we are scared. We are scared of going inside. We as journalists are also scared, but sometimes, you know, platforms like this we have to talk, so people are also aware. तर म्हाका अशें दिसता आमचे जे 40 जाण आसा तेमी आतां मेळून they have to put those think tanks in place. Think tanks who really ते will 40 think of जाण आर more. हॅपी. वन्स यू इलेक्ट देम दे आर व्हेरी हॅपी. Absolutely. तांकां बाकी हांव अशें वेळार म्हणटा की वाय लोकांनी आतां प्रेशर ग्रुप्स, लोकांनी आतां थिंक टँक्स, लोकां कडल्यान अशे तरेचे इनपुट्स येवन एक प्रेशर ग्रुप. कारण फाल्यां कोणी आमी उलयतात ते कितें फाल्यां गोंय साल्वार करतलो जाल्यार सरकार खंयचेय येवं ते See, करपाचें नात. this government is all out to crush people's movement. Now तुम्ही सांगला त्या भाशेन बरं activism. ओके माय टायम इज ओवर. हांव आतां प्रत्येकाक एक विचारता. म्हाका तूं एक सांग तुजें एक मिनटा भितर म्हाका सांग तुका फुडें गोंय कशें जाल्लें दिसता. म्हाका अशें दिसता की गोंय हें युवांच्या हातान आतांच पडचें. कारण हाज्या फुडें जी युवाक म्हणून एक एक्सपिरियन्स जाय. खंय तरी आमकां आज 3 वयोगटांतले लोक आसा तर हांचें सुद्दां मार्गदर्शन मेळून आज खंय तरी युवा बऱ्या भशेन फुडें गोंय हातान घेवपाक शकता. आमकां बऱ्या पैकी खबर आसा की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे सगळे नवीन नवीन प्रकार आसा. हे बाकीच्या वयोगटांतल्या लोकांक खंय तरी कमी कळटलें, पण आमकां आमच्या सकयल्ली पिढी आसा तर ह्या सकयल्ल्या पिढयेक युवा जेन्ना पिढी तंत्रज्ञान उलयता. गोंयाक तंत्रज्ञान जाय, पूण म्हाका तुजें एक निमाणो स्टेटमेंट तूं येवचो की हे सगळें चल्लां आसतना आतां फुडें कितें. आतां जर पळयशी गोंय डेव्हलप जाल्लें आसा. हय. आतां कितें आमकां जाय तशें जावंक ना. प्रत्येकाक जाय तशें गोंय डेव्हलप जाला. इफ यू कंपेर वॉट वॉज इन 1961 एंड नाव देर आर लॉट ऑफ चेंजीस. बऱ्यो चेंजीस जाले ह्या 10 वर्सांकूय जाले, हांव ना म्हणिना. पूण आमचें गोंय डिस्ट्रॉयूय जालें. दॅट कूड हॅव बीन एवॉयडेड. ब्रीज रोड करपा खातीर झाडां मारपाची गरज नाशिल्ली अशें म्हाका तरी दिसता. थोडी थोडी सामकी Thank ना you. बरोबर. म्हणून गोंय आमच्या- अशें प्रॉस्पर जावचें. तुवें तिनूय मानेस्त हांगा आयले आनी आमी एक ढोबळ मानान आमचे नदरेन गोंय आमकां कशें जाय हाची चर्चा केली. आमी खंयच्याय निश्कर्शाचेर येवनात. कारण कशें आहा की ही एक वेग आयडिया आमकां गोंय Yes. कशें जाय आनी हो विशयी तसो पळोवपाक गेल्यार खूब वेग It is आशिल्लो. very पूण big. आमी आमचे उत्फरके कितें, तरूण भुरग्यांक कितें दिसता, आमचे पयलीं जी पळय पिढी आशिल्ली तांकां कितें दिसता आनी तुजे सारको मनीस जो आज 55 वर्सांचो आहा ताका कितें दिसता अशे तरेची एक चर्चा आमी केली. म्हाका दिसता की आमकां गोंय कशें जाय हाजे बद्दल म्हाका दिसता एकूण गोंयकारांक वेगवेगळ्या वयोगटाच्या हातूंत एक 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 ताजे मनान एक अशे तरेचो आराखडो तयार जाय की आमकां कसो जाय फुडल्या 20 वर्सान हो गोंय आमकां कशें जाय. आनी हो आराखडो घेवन ही कल्पना घेवन आमी जेन्ना फुडें वतले न्ही तेन्नाच आमी आमची राजकीय शक्ती किंवा राजकीय वेवस्थेचेर कांय प्रमाणात दबाव हाडूंक शकतले. आनी हो दबाव जर आमी हाडलो ना तर फुडल्या 20 वर्सान गोंय खंयी वतलें जें आमचें गोंय आसपाना आमचे कल्पनेंतलें जें पळय आशिल्लें तें तर आसचेंच ना. हांव तुमकां निमाणे कडेन ह्या गोंयच्या मुक्ती दिनाची परबी दितां आनीक ही आयची कार्यावळ सोंपयतां. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.